सुखीसाना ver देवा मुखार हांसयणपण दिवया. आमचो देव बरो, होय आमचो देव बरो. आतां देव बरें तेंच करता. ह्या देवाक आमी आमची जिवीत समर्पण करुया. आमी आमची जिवीत समर्पण करुया. कितें जावन आसा तूं कांयच ना बाबा, कांयच ना तूं, कांयच ना तूं. कोण आसाय तूं, कांयच ना तूं. तेच्या साम कर. सुखीसाना दोयेपण करया. तुमच्या माथेचेर पालव घेयात. तुमचे दोयेपण करा त्या वेळार. ज्या वेळार कोणाचें देवाचें उतर लागता वा तुमी पळयतात, तुमी त्या मनशाक पळयनात, त्या ब्रदरीक पळयनात, त्या सिस्टरीक पळयनात, तर तूं जिव्या देवाक लागून हांगा आसाय. हें सदांच मतीन दवरचें. हांव कितें करतां, हांव कित्याक लागून आसा, हांव कोणाचें आराधन करतां. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट बाबा. कित्याक जायते फावटी पवित्र पुस्तक सांगता ते तोंडांनी म्हाका वाखाणटात, दोळ्यांनी म्हाका पळयता, पूण तेचें लक्ष, तेंचें ध्यान म्हजे लागीं ना. ते म्हाका म्हणोंक जाय म्हणून म्हणटात, ते म्हाका आयकोंक जाय म्हणून आयकतात, ते बसोंक सांगतात म्हणून आमी बसता, पूण तेंचें ध्यान, तेंचें मेडिटेशन म्हज्या लागीं ना. समर्पण करात बाबा. खंयच्याय सुवातेचेर आसात न्हू, समर्पण करा. त्या वेळार समर्पण करा. हांव ज्या वेळार समर्पण जें उतर उलयता न्हू, त्या वेळार ह्या समर्पणाचो अर्थ तुजें जिवीत देवाक भेटोवंक जाय. ज्या वेळार देव बापान अब्रामाक म्हटलें, अब्राम, तुजो पूत म्हजे पासत समर्पण कर. तुजो पूत म्हजे पासत समर्पण कर. परतून एक पावट सांगता पवित्र आत्मा, तुजो पूत म्हजे पासत समर्पण कर. खंयचो बापूय आसतलो जो आपल्या खाशा पुताक समर्पण करतलो. अब्राम आनी साराक म्हातारे पिरायेर भुरगे जाल्ले. म्हातारे पिरायेर ज्या वेळार आस सोंपली, थंय देवान तेंकां आस दाखयली. आनी तीच आस, तीच खोशी देव परतून मागोंक घेता. तीच खोशी परतून मागोंक घेता. त्या वेळार घडये इतले इजी ना. आदाम रोकडोच गेलो, आपल्या भुरग्याक घेतले. ना 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 ना, अशें बाबून तो निमाणो वगत. पूण ज्या वेळार आदामाक सांगलें, अब्रामाक सांगलें, म्हाका बाबयनान, त्या वेळार ताकायत अब्रामाच्या मनान वेगवेगळो विचार येवंक लागलो. वेगवेगळो विचार येवंक लागलो. वेगवेगळो विचार.
वेगवेगळा विचार, वेगवेगळा विचार. मोगाच्या भावेनानो, वेगवेगळा विचार. आपण कितें करू नाका, वेगवेगळा विचार मोगाच्या भावेन. वेगवेगळा विचार. वेगवेगळा विचार. पण ज्या वेळार तो वेळ येयलो, त्या वेळार अब्राम ओगी रावंक ना. अब्रामान आपले बेस्ट समर्पण दिले, बेस्ट समर्पण दिले. जे कितें आसा तें देवाक भेटय, तें समर्पण. आय तुमी आसात, जे कितें आसा तुमच्या लागीं तें देवाक भेटय. म्हणून सांगता, ज्या वेळार प्रेयर स्टार्ट जाता त्या वेळार आमच्या सामकार, आमच्या मुखार आमचो देव आसा हें सजवून घेयात आनी चलात. हालेलुया. ह्या वेळार सगळीं जाणां अन्य भाशेन उलोवया. लिझिखान ताराबुखास्तिकी इझिहित्रो मोशकाचाला बला बला बला. ओ शिकेंतोनो मोनोकोतोरो बुसे. ओ शाराबारा बाराकातला बुसे. Idrobundro buseke toro buze rebeso. O shiken toro boru boru boru. O shike toro boru 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 boru. O shiken tara mana 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 katalabu. Shiken tara bara bara katalabusa. O shire bere 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 bere. Oh dreme 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 dreme. O shakatala bla 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 bla. ओ शिकेंतोनो मोनो खातला बासो खोथुरो. हो वाखाणात देवा. तो देव तुझो, त्या देवाक वाखाणूंक जाय. रेबेंताना माना खाताला बोसे के तेरे बेरे बेरे बेरे. हालेलुया. शाबारा बारा 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 बारा. ज्यांका अन्य भाशा येना तेंच्या वेळार मुणात देव तुमच्या आत्म्यान, देव तुमच्या जिबेन ताकद घालतलो. लाबा सोखुतोरो बोर बाखा ताना माना खाताला बोसे शिके तेरे बेरे 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 बेरे. साथान लाबात लोजे रे बेरे बेरे बेरे. ओ शाखांताना माना 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 खाताला बोसे के तेरे बेरे बेरे. ओ शाबारा बारा 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 बारा. ओ शाखांताना माना माना खाताला बोसे के तेरे बेरे 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 बेरे. ओ shara bara 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 bara. O sakatana mana katalabo seke tere bere bere bere. O shara bara 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 bara. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabara mana katalabala katara. देवाक समर्पण करा तुमची जीवित. लय बेंताना माना काताला बोसते. देवाक समर्पण करा तुमचो आत्मा. लय केंताना माना काताला बोसते रे बेरे बेरे बेरे. शिके तर बारा बारा बारा. समर्पण करात बाबा, दयपण करात. प्रेरांत रावात. दाद्या माना खाताला बोसे की तेरे बेरे 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 बेरे. तुमच्या सामकार आसा न्हय मोबायल, पूण तूं जिव्या देवाचे सामकार आसाय. रेबेंताना माना 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 माना. जंय देव आसा थंय तुजी वेदी तुवें येवंक जाय. लाबा थाना माना खाताला बोसे शिबारा बारा 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 बारा. अब्राम जंय गेलो थंय देवाक वेदी दिली. आबाशाका थाना माना खाताला बारा बारा. आपले बेस्ट ऑफरिंग दिले शिकिते. तो म्हटल्यार आपलो खास आबूर. तुम्ही तुमचे बेस्ट ऑफरिंग दिया त्या वेळार. लेजा थाना माना खाताला बो. अन्य भाशेन उलात, अन्य भाशेन उलात. लाबात जेके तेरे बेरे खतलो बोसा. ओ शगताना माना खाताला बोसे के तेरे बेरे 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 बेरे. ओ शारा बारा 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 बारा. म्हजो देव व्हडल्यान उलो करात. म्हजो देव, म्हजो देव.
शाबारा बारा 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 माझं देव, माझं देव, माझं देव, व्हडल्यान व्हडल्यान माझं देव, देव, माझं देव, माझं देव, माझं देव. आबासा काटाला बला 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 ओशा खाता ना माना खाताला बोले. आम्ही देवाक लायक जातली भुरगीं आसा अशा कथाला बारा. देवाक आमी आवडत हा अशा कथाला बारा. लेबेन थोनो मोनो सोखो तो मुफ्र खाताला बासा खाटाला बाला. लेदान थाना माना खाताला बासा खाताला बाला खाताला बासो. शिके थाना माना खाताला बो सिगे देरे बेरे 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 बेरे. शिके देरे बेरे 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 बेरे. ऑनलाइन 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 शिके तारा बारा 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 साना माना खाताला बो सिगे देरे. ओशा बारा 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 बारा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 तुझ्या सामर्थ्यान भर म्हाका, तुझ्या सामर्थ्यान भर म्हाका. लूक चॅप्टर 1:35 आमकां सांगता पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुका सवय घातली. लादान थाना माना माना खाताला बाला बासा खाताला बाला 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 बाला. शिकेतारा बारा 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 बारा. पवित्र पुस्तक सांगता सोम्या जेजू थंय तुमी केल्लेले वावर केन्ना निश्फळ जावचो ना, तो फुको रावचो ना. तेचे तुका बेनिफीट मेळटले. सकाताना माना 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 खाताला बाला बाला शिकेतारा रा रा शिरे बेरे 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 रे रे. ताच्या शिस्तांनी जेजूक विचारले जेजू आमकां कितें मेळटलें. जेजून म्हटलें तुमी म्हज्या सांगाताक रास करतले. लाथान थाना माना माना रे देन थाना माना 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 ना थाना शिकेन तेरे बेरे 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 बेरे. शिकेन थाना माना माना. ज्या वेळार थॉमसान तेच्या कुडीन बोट घातलें, कुशीन बोट घातलें आनी त्या वेळार ताणें विश्वास दवरलो आनी म्हटलें म्हजें सोमी आनी म्हजें धोनी. प्रेज द लॉर्ड. त्या वेळार जेजू क्रिस्तान म्हटलें जी पळोवन विश्वास थेयतात ती सुभागी. पूण जी कोण पळोवन जी कोण विश्वास थेयनात, पळोवच्या शिवाय जी कोण विश्वास थेयतात ती आनीक सुभागी. शिकिताला बाला बाला खातारा बोजे. व्हडल्यान वाखाणात तो देव बरो. वाखाणात 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 रेबेन थाना माना खाताला बोजे रे बेरे 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 बेरे. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचो पवित्र देवान आमकां सब्जेक्ट दिला. म्हाज्या बाबायन देवाचो आत्मो दर एक दिसा आमकां एक नवीन अनुभव दिता आनी तो अनुभव जावन आसा आमच्या देवाच्या उतरांनी. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण उतरांनी वाडटा तो गिरेस्त जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी आमच्या देवाच्या उतरांनी वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा तेची उतरां तुका सासणीक वाटेचेर व्हरतली. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रून म्हटलें सोमिया खंय म्हूण आमी वयताले हांव तुजी उतरां सासणीक जिविताची. ओ तेची उतरां सासणीक जिविताची. सामार्येन वस्तुरेन म्हटलें पळय म्हाका मसीहा मेवला, म्हाका मसीहा मेवया. येयात आनी तुमी पळयात. आनी ज्या वेळार तिणी सगळ्यांक आयले त्या वेळार ते आख्ख्या शार जेजू क्रिस्ताचे जाले. हालेलुया. तेची उतरां त्याच भाशेन आसा. जो कोण आयकता आनी जो कोण रिसीव करता तो आपल्या सांगाताक जेजू क्रिस्ताक घेवन भोंवता. हालेलुया. तुमी जेजू क्रिस्ताक जिवी घेवन भोंवणारी भुरगीं आसात. एकूय वेळ असो ना तुमकां फॅक्ट सांगता पवित्र आत्म्याचें नांव. एकूय वगत असो ना तुमच्या सांगाताक तुमचो पवित्र आत्मा जेजू क्रिस्त ना आसूं. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जेजू क्रिस्ताक घेवन भोंवणारी भुरगीं जाल्यात. हालेलुया. तुमकां जेजू क्रिस्त जावोच. हालेलुया. तुमी ताच्या मोगांत आसात. हालेलुया. तुमी ताच्या मोगांत पडल्यात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दर एक दिसा
पवित्र पुस्तक म्हणटा, जो कोण उतरांनी शक्तिवंत तो गिरेज जावन आसा. Praise the Lord. जो कोण उतरांनी शक्तिवंत तो गिरेज जावन आसा, आनी जो कोण तेची उतरां पाळता तो सदा सदा काळ देवाची खोशी करता. हालेलुया. Praise the Lord. पवित्र पुस्तक म्हणटा, आयकतात आनी ती उतरां पाळतात ती सुभागी. हालेलुया. आयकतात आनी तिची उतरां पाळतात आनी ती सुभागी. स्वामी जेजू तुमच्या सांगाताक आसा, तुमच्या सांगाताक रावता, तुमच्या सांगाताक चलता. Praise the Lord. Hallelujah. तो तुमकां केन्ना सेम दवरूचो ना, सेम दवरूचो ना. Hallelujah. Praise the Lord. खेरीज भाशेन आजचे देवाचे पवित्र आत्म्यान दिलेले उतर जावन आसा. 1 Peter chapter 2 verse 11. आनी थंय देवाचे उतर ह्या भाशेन सांगता, आत्म्याचेर झूज करतात त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो सोडून दियात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? आत्म्याचेर, सगळीं जाणां म्हणत, आत्म्याचेर झूज करता. म्हणत पळया, आत्म्याचेर झूज करता त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो सोडून दियात. म्हणून सगळीं जाणां आत्म्याचेर झूज करता त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो सोडून दियात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आत्म्याचेर झूज करता म्हटल्यार कितें जावन आसा? आत्म्याचेर झूज. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जांपल घेयात. तूं आनी तुजो शेजारी खंयच्या तरी एका कारणाक लागून तुमच्या दोगांची भासाभास जाता, आनी भासाभास जाल्या उपरांत तो तुका उलयता, तो तुका वायट वायट उतरां उलयता, आनी तूं मोगाच्या बाबतींत तेकाय वायट उतरांनी पाचारताय, तेकाय वायट उतरांनी पाचारताय. तुज्या तोंडांसून उतरां भायर येयल्या, आनी थोड्या वेळा उपरांत तुमची दोगांचे जी भासाभास स्टॉप जाल्या. तो आपल्या घराक गेला, तूं तुज्या घराक येयलाय. आता तो स्पिरिच्युअली भुरगो ना, पूण तूं स्पिरिच्युअली भुरगें आसाय. सो ज्या वेळार तूं घरा लागीं येताय वा तुज्या रुमांत येताय, घडये 2 दीस जावं, घडये 3 दीस जावं, घडये 10 दीस जावं, घडये 1 म्हयनो जावं, तुका जी कितें उतरां तेणी म्हटल्यान ती तुज्या मनानूच आसा. तुका ती उतरां इसरोंक जायना. तूं ज्या वेळार प्रेयरला वयताय वा प्रेयराक बसताय, तुका त्या मनशाचो उगडास येता मोगाच्या बाबतींत, ज्या मनशान म्हाका अशें म्हटलां, आनी तेका लागून मोगाच्या बाबतींत तुजे आत्म्याचेर जे प्रेयर आसा, जे स्पिरिच्युअली प्रेयर आसा, ते पाड जाता. हालेलुया. दुसरें एग्जांपल दिता. जर तुमी खंयचो प्रोग्राम पळयतात, खंयची मुवी पळयतात, आनी ती मुवी मोगाच्या बाबतींत वेगवेगळे तुमकां स्क्रिनाचेर मुवमेंट आसता, स्क्रिनाचेर तुमच्या वेगवेगळ्या भाशेन पिक्चर कशे येतात, आनी तो मुवी पळोवन तुजी बंद जाता. आनी हें इम्पॉर्टंट आसा सांगता तें. आनी मुवी पळयल्या उपरांत तूं राती न्हिदोंक वयता, दुसऱ्या सकाळी तूं उठ्ठा
आतां तुका तोच विचार आसा जो विचार मुवीन तुवें पळयलाय, तोच विचार आसा, तेच सॉंग आसा, तेच तुज्या जिबेचेर तीच उतरां आसा जी तुवें मुवीन पळयलाय. कितें जाता जाणा, ज्या वेळार तूं कुडीन एक खंयची वायट वस्तू पळयताय आनी करताय, तेचो इफेक्ट आत्म्याक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तक सांगता, ज्या वेळार तूं क्रिस्ता लागीं येयलाय, तूं एक नवी रचना जालाय. आदलें तें सगळें गेलां. आतां तूं देवा सांगाता नवी रचना जालाय. म्हटल्यार पयलो जो आमचो आत्मो आसा तो देवान काडून घेतलो आनी तुका न्यू स्पिरिच्युअली आत्मो तुका घातला. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्यो आत्मो देवाच्या मोगांत लासलेलो आत्मो आसा. प्रेज द लॉर्ड. आतां त्या आत्म्याक आत्मो तुज्या भितर येता त्या वेळार मोगाच्या बाबयनानू तुमकां तें हर एक वस्तू जे तुवें पळयताय ते आत्म्यांक ते सूट जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां जेजूचो आत्मो आनी तुजो शारिरीक आत्मो, फिजिकली जो आत्मो आसा तो आत्मो एकमेका वांगडा फायट करूंक सोदतात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाचो आत्मो म्हणटा जें तूं हें करताय तें रॉंग, पूण कुडीचो आत्मो म्हणटा ना ना, इट्स ओके. हांव कितें सांगूंक सोदता सजमता बाबा, कित्याक पवित्र आत्मो हांगा कितें म्हणटा, आत्मेचेर झूज करता त्या कुडीची वंडावण्यो सोडून दियात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक ज्या वेळार कुडीची जी वंडावणी आसा वा आमची ताळणी आसा, ती ताळणी तुका आत्मे वांगडा झूज करूंक लायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें करूंक लायता? आत्म्या सांगाता झूज करूंक लायता. प्रेज द लॉर्ड. आनी देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, ज्या वेळार तुजे आत्म्या सांगाता झूज जाता त्या वेळार 100% ज्या वेळार आत्म्या सांगाता झूज जाता, जर तुजो आत्मो जर स्ट्रॉंग आसा तर ओके, पूण जर तुजो आत्मो लूज आसा जाल्यार तुजो आत्मो हारता. हालेलुया. आनी कूड जिखता. सजमोन घेयात बाबा. आमी म्हणटा कितें जालें तशें केलें तर, एकदां पळोवन तर कितें जाता, एकदां पळोवन तर कांय जायना. एक पावट मुवी पळोवन कितें जाता, एक पावट वायट ब्लू फिल्म पळयल्यार कितें जाता, एक पावट आनीक हेर कितें गाळी सवल्यार कितें जाता, आनी एक पावट आनीक कितें वायट केल्यार कितें जाता, कांय ना. एक पावट तर कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण ही एक पावट स्टार्ट जावन आसा, ही एक पावट तुजी लास्ट टायम ना. हालेलुया. कित्याक आमी एंट्री करूंक दिता देवचाराक आमच्या आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देवचार आमच्या कुडी वरवीं आमच्या आत्म्याचेर इफेक्ट करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबयनानू खंयचोच मनीस, मोगाच्या बाबयनानू खंयचोच मनीस जेजू क्रिस्ताच्या बोगोर खंयच्याच पातकाचेर कंट्रोल करूंक जायना. हे सारकें घट मतीन धरात. तूं म्हणटाय हांव म्हज्या कुडीन, हांव ताकतीन हांव कंट्रोल करतलो. ना, कितेंच जावना. खंयच्याच मनशाक मोगाच्या बाबयनानू आपल्या कुडीन, आपल्या ताकतीन आत्मेचेर वा कुडीचेर विजय मेळोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्याच मनशाक ना, खंयच्याच मनशाक ना. तुमी पळयात, तुमकां देवाच्या आत्म्याची गरजच आसा. कित्याक जाणा, पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी जी आसा, आमी जी कुडीन रावता, ही कूड आमची नाश जाता. प्रेज द लॉर्ड.
आनी सैतान कितें करता, ह्या कुडीवरी तुजो आत्मो नाश करूंक सोदता हें सजमान घेयात. प्रेज द लॉर्ड. सैतानाक तुजी कूड नाका. प्रेज द लॉर्ड. सैतानाक तुजी कूड नाकाच. हालेलुया. पूण सैतानाक जावो तुजो आत्मो. ज्या वेळार तूं खंयची एक वस, वायट उतार, म्हें उतार, वायट करण्यो एक पावट केल्यार कितें जाता? कांय जायना. हें तुका जाणा हें वायट आसा तें, ही ज्यो वर्ड आसा तो वायट आसा, हें जें हांव करता तें वायट आसा, पूण एक पावट केल्यार कितें जाता? कांय जायना. ही सिगार ओडटा ती, हांकां जाणा ही सिगार वायट आसा, पूण एक पावट ओडल्यार कितें जाता? ह्यो सोरो एक पावट पियेल्यार कितें जाता? म्हाका जाणा हें सोरो वायट आसा, पूण एक पावट पियेल्यार कितें जाता? एक पावट मोगाच्या बाबयणांनो तूं सैतानाक तुज्या बॉडीनसून तुज्या कुडीन एंट्री करूंक दिताय. हालेलुया. तुज्या कुडीन तूं एंट्री करूंक दिताय आनी कुडी वरवीं तुजी एंट्री आत्म्यान जाता. प्रेज द लॉर्ड. आतां आत्मो तुज्या ज्या कुडीनसून एंट्री केल्या त्या वायट शक्ती सांगाता झुजता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणांनो, एक भुरगो आसलो. ओके, आयका सारकें. एक भुरगो आसलो आनी तो भुरगो जायते भाशेन देवाच्या लागीं आसलो. जायते भाशेन, जायते परेन तो बायबल रिडींग करतालो, बायबल वाचतालो, बायबल जे कितें उतार आसा तो फॉलो करतालो. पूण तेका एक वीक पॉयंट आसलो, तो म्हटल्यार कुडीच्या पातकाचो. तो खंय कुडीचें पातक करूंक वचना आसलो, वा खंयच्या भुरग्या सांगाता संबंद दवरिनासलो, कांयच करिनासलो. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, तेका एक प्रॉब्लम्स आसलो, तो म्हटल्यार म्हें उतरां उलोवन आपल्या कुडीक श्राप घालूचो. म्हें उतरां उलोवन आपल्या कुडीक श्राप घालूचो. मोगाच्या भाव भयणांनो, थोडे दीस जाले उपरांत ह्या भुरग्याक सजमालें. देवाची ओळख तेका मेवली आनी देवाची ओळख मेळ्ळ्या उपरांत तेणी तें सगळें सोडलें. आयका सारकें. जें कितें वायट आसा तें सगळें सोडलें. जे कितें तेचे वीक पॉयंट आसले, जे लसशे, जी वायट मुवी पळोवची, ते पासून तेणी सोडलें. आतां तो आपलें जिवीत देवाक भेटयला. आयकात, त्या भुरग्यान आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. आतां तो देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर पाळता आनी त्या प्रमाणे तो चलता. पूण एक दीस मोगाच्या भाव भयणांनो, तो आपल्या कामार वा आपल्या एका स्वातेचेर आसतना अवचित मोगाच्या भाव भयणांनो तेका एक मनान मतीन इच्छा जाली की हांव एक मुवी पळोवची. एक मुवी पळोवची. नॉर्मल मुवी पळयल्यार कितें आसा? नॉर्मल मुवी पळोवप कांयच ना. सो तो नॉर्मल मुवी पळोवंक लागलो. नॉर्मल मुवी पळयता आसतना मोगाच्या भाव भयणांनो ती मुवी सरली. परतून तो आपल्या प्रेयर लायफान गेलो. जो कितें बायबल आसा तो वाचलो, बायबल वाचलो, अन्य भाशेन उलयता, बायबल वाचलो, जालें.
दुसरे दिसा परतून तो भुरगो आता परतून दुसरी मुवी पळोवंक सोदूंक नॉर्मल मुवी. परतून त्या दिसा तेणी नॉर्मल मुवी पळोवंक लागलो. नॉर्मल मुवी पळयली, मुवी बरी दिसली, रावलो. त्या दिसा परतून बायबल वाचलो, अन्य भाशेन उलयलो, तोय दीस गेलो. असे 4-5 दीस जाता कंटिन्यू. आता मोगाच्या बाबयनान त्या मुवी सांगाता थोडी वायट उतरां त्या मुवींत असली, थोडे वायट पिक्चर त्या मुवींत असले. ते तो सीन पळोवंक लागलो, तितूंत उतरां आयकोंक लागलो आनी तो आपणाकूच सजमोंक लागलो की ओके हांव देवाच्या लागीं आसा, ओके नो प्रॉब्लम, कित्याक म्हाका ताकद आसा, हांव जिखोंक जाता, म्हाका वीन जावंक जाता, अशें हांव कांयच करचो ना जाका लागून हांव अपसेट जातलो, म्हजो देव दुखावतलो. आनी अशें करता करता आसतना मोगाच्या बाबयनान एक दीस तेकाच खबर ना तेच्या तोंडांतसून मेळी उतरां कशी येवंक लागली ती. तो जी मुवी पळयता त्या मुवी वरवीं तो कशा भाशेन वायट मुवी पळोवंक गेलो तो तेकाच खबर ना आपले जिवीत जे सगळें पाड जालेलें देवान नवें केलें आनी नवें केलेलें जिवीत आतां पाड जायत वयता हें तेकाच खबर नासलें. आनी आतां कितें जाता, आतां तेका जाणा, त्या भुरग्याक जाणा, पळयात एक पावट तुमी देवाच्या लागीं येयल्यात काय तुमकां सजमता तुमी कितें रॉंग करतात, कितें रायट करतात तें तुमकां बरें करून जाणा. तुमी कितें दूद पितेली भुरगीं नात, ओके, तुमकां बरें करून जाणा खंयची गजाल बरी, खंयची गजाल वायट. आतां तेका जाणा आपूण जें कितें करता तें वायट आसा, पूण आतां तेका कंट्रोल जायना ते गजालसून अवॉयड जावं, ते गजालसून पयस वचोंक, आनी आतां तो फायट करता आपली आपणाच लागीं स्पिरिच्युअली रित्या. प्रेज द लॉर्ड. पयलो तो वाडटालो देवाचे ग्रेसान, देवाचे पावरान, पूण आतां तो प्रेयर तेंच करता, बायबल तोच वाचता, पूण तो कित्या पासत आपली जी ताळणी आसा, आपली जे पाताक आसा ते आपले पाताक पयस वचोनी म्हणून, आपले जी ताळणी आसा ती म्हजी पयस वचोनी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पयलें अशें जायनासलें. वेळार तो देवाच्या लागीं येयलो, संपूर्णकायेन आपलो आत्मो दिलो, फूल ग्रेसान आसलो. प्रेज द लॉर्ड. फूल ग्रेसान बरो नासतालो, अन्य भाशा उलयतालो, लेजान थाना मार खातालो, वेगवेगळ्या भाशेन तो उलयतालो, देवा लागीं संपूर्ण मोग वतयतालो, संपूर्ण मोग वयतयतालो, संपूर्ण मोग वतयतालो. पूण ज्या वेळार तेची मुवी सादी कार्टून मुवी वरसून तेची सुरू जाली, नॉर्मल मुवी पळोवंक लागलो, एक्शन मुवी पळोवंक लागलो, आनी तेतून जे सीन येतात त्या सिना वरवीं एक दीस तेका सजमोंक ना ती वायट मेळी मुवी कशी पळोवंक लागलो, वायट मेळी उतरां कशी पळोवंक लागलो तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आतां जो मनीस तेका जाणा, तो भुरग्याक जाणा, त्या भुरग्याक जाणा आपले जिवितान आतां हें म्हाका जाणा, ही म्हाज्या वाटेन एक अशी वस्तू आयल्या जी वस्तू म्हाका आसा ती वायट आसा. आतां तो डेली त्याच वस्तू पासून फायट करता न्हू, तेची प्रेयर लायफ ग्रो जायना, पूण तेचे त्या वस्तू पासून फायट करता जी वस्तू तेका आडखळ दिता ती. प्रेज द लॉर्ड. सजमत हांव कितें सांगता तें बाबा, ज्या वेळार तूं स्पिरिच्युअली रावताय, तुका स्पिरिच्युअलीच रावंक जाय. आनी ज्या वेळार जर तूं स्पिरिच्युअली रावनाय तर तुका सैतान 100% फुडें वचोंक दिना. मागीर तुका त्या सैताना वांगडा फायट करूची लागता फुडें वचच्या पासत, कित्याक तुज्या पातकाक लागोन, तुज्या आत्मीक कुडीच्या वंडावणीक लागोन सैतानान तो बानफास घातला आनी तो तोडूंक तुकाच जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.
आणि हे जावन आसा मोगाच्या बाबायन आत्मीक झूज, जें झूज तुजें तुकाच झुजोचें पडटा. आनी तुका दिसता कितें, हांव आतां भायर सरतलो, हांव आतां भायर सरतलो, हांव आतां भायर सरतलो. पयलें तूं देवाची ग्रेस मेळोवच्या पासत, वाडोवच्या पासत प्रेयर करतालो, पूण आतां तूं पातक म्हजे कडसून पयस वचनी म्हणून प्रेयर करतले. हालेलुया. तूं एक स्टेप वयर वचोंक नाय, पूण एक स्टेप सकला आयलाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पेद्रू हांगा कितें म्हणटा तें सारकें सोजमान, आत्म्याचेर झूज करता त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो तुमी सोडून दियात. प्रेज द लॉर्ड. ही जी मुवी आसात न्हू, मुवी हे जे प्रोग्राम आसात न्हू, मोगाच्या बाबांनी हे आतां पॅक करात. हे पॅक करात प्रोग्राम आतां पळोवचे. तुमकां जाणा बाबा, एक प्रोग्राम आनी एक मुवी पळोवंक कितें कितें करतात ते, कशा भाशेन बली दितात त्यो, कशा भाशेन त्यो मुवी चलोवंक जाय म्हणून वायट 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 गोश्टी करतात त्यो. तुमकां खबर ना बाबा. मोगाच्या बाबांनो, तुमी म्हाका सांगात, 10 मिनटाच्या प्रेयराक आमी 10 पावटी पळयता, टायम कितें जाला तो. पूण 3 तासाचे मुवीक आनी एकदा पासून चिंतनावना आमच्या पोटान कितें आसा वा कितें ना तें. आमेन. हालेलुया. मोबायलार घेतले उपरांत, यूट्यूब ओपन केल्या उपरांत, यूट्यूब ओपन करता आमी, एक यूट्यूब जर पळयता जाल्यार आमी जर पयलें प्रेयरचें चॅनल लायता जाल्यार आयज हांव प्रेयरचें चॅनल लायतलो, आज हांव मागण्याचें चॅनल लावन बसतलो. पूण मागण्याच्या चॅनल वरसून तूं केन्नाच वायट मुवी पळोवंक लागलाय तें तुकाच खबर ना. हालेलुया. हेका म्हणटात आत्म्याची झूज. हालेलुया. पवित्र पुस्तक म्हणटा, आगी सांगाता खेळो नाकाय, उज्या सांगाता खेळो नाकाय. कित्याक जाणा बाबा, तुमकां जाणा आसतलें, जोसेफ ज्या वेळार तेका त्या राज्यान एक राजा कसो, एक प्रधान कसो नेमलेलो, सगळें कितें तेचे अंडर आसलें. पूण ज्या राजान तेका नेमलेले, ते राजाची बायल तेच्या सांगाताक संबंध ठेवंक रेडी आसली. प्रेज द लॉर्ड. उत्पत्तीन आमकां मेवता, तुमी बायबल रिडींग वाचतात न्हू, तुमकां वाचण्यान मेवलें आसतलें कशा भाशेन ती संबंध ठेवंक लागली, संबंध ठेवंक चिंतूंक लागली. आनी ज्या वेळार जोसेफ लागीं ती गेली आनी जोसेफाक आपली खोशी सांगली, हांव तुजे लागीं फिजिकल रिलेशनशीप दवरूंक सोदतां. जोसेफ ताचे कपडे थंयच सोडलो आनी धांव मारली. प्रेज द लॉर्ड. जोसेफ खेळत रावंक ना. जोसेफान अशें म्हणोंक ना, देव आसा म्हाजो, कांय ना, कांय प्रॉब्लेम ना. ना, जोसेफान तशें करूंक ना. जोसेफ थंयच सोडलें. जें कितें आपली आंगवस्त्रां आसा ती घेतली आनी धांव मारली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, लस्ट पासून धांव मारात. हालेलुया. कुडीच्यो वंडावण्यो अश्यो वस्तू आसात ज्यो तुजी आत्मीक चाली बिगडतात. हालेलुया. कुडीची वंडावण्यो अश्यो वस्तू आसात तुज्या आत्म्या सांगाताक झूज माजता. कुडीच्यो वंडावण्यो अश्यो आसात बाबा ज्यो तुमकां एमखोण्याच्या वाटेर व्हरतात. प्रेज द लॉर्ड. पयलें तुमी आत्म्यान वाडटाल्यात, आत्म्यान व्हड जातल्यात, उपरांत जर तुमी कुडीच्या वंडावणेन सापडल्यात जाल्यार तुमच्याच कुडीक सांबाळूंक तुमी स्ट्रगल करतल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कुडीची वंडावणी सांबाळ. व्हेरी डेंजरस बाबा. आमची जी न्हू फकत फिजिकल रिलेशनचेच सांगना, पूण तुमची जी पोजाडपणाची जी उतरां आसात ना, ती पासून सांबाळ. कित्याक जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा, दोळ्यांनी पयल्यार पासून तूं त्या वस्तुरे लागीं संबंध दवरता. तूं आवडो गुटल्यार पासून तूं त्या वस्तुरे लागीं संबंध जोडटा. सो तूं उतरां म्हटल्यार जर तूं एक वस्तुरेक वायट जर उतार म्हणटा वा
तुम्ही त्या वस्तुरीची गॉसिपिंग करता, ती वस्तुरी अशी ती वस्तुरी तशी जाल्या, तुम्ही त्या सांगाता एक रूप जाल्यात सैताना वांगडा. हालेलुया. आणि तुमचे गॉसिपिंग करताना सैतान पासून असा. प्रेज द लॉर्ड. सो मोगाच्या बाबतीन गॉसिपिंग करूचे बंद करात. वाईट गॉसिपिंग, वाईट उतरां, पोजाडपणाची उतरां, कुडी तुमकां ताळणी दितल्यो. कित्याक जाणा, पळयात पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, देवान तुमकां नितळ केले आपल्या आत्म्या वरवीं. आता तुम्ही एक नवी सृष्टी आणि नवी रचना जाल्या. क्लियर बायबल सांगता, आदले ते सगळें गेले. सो तुमकां आतां पाताक करूंक जायना. तरी पासून पवित्र पुस्तक म्हणटा जेम्सच्या चिठीन, तुमच्या खोशयो तुमकां ताळणेन घालतात, तुमची आस तुमकां ताळणेन घालतात. आणि जर तुमची आस जर तुमकां ताळणेन घालता जाल्यार ती जावन आसा आत्म्याची झूज. प्रेज द लॉर्ड. दर एकल्याक आपली खोशी ताळणेन घालता. हालेलुया. मोगाच्या बाबतीन हेतून हांव म्हणना तुमच्या पातकां भोगोसची ना, पातकां 100% भोगसतली. शेवटच्या मुमेंटाक तुमची पातकां भोगसतली. जेजू सांगता 2 चोर आसले, एका चोरान मागले जेजूची, थंयच पाताक भोगसले, थंय चोर येयचे आनी हेर पातकां भोगसली. सो आमची पातकां लास्ट मुमेंटाक भोगसतली. पूण प्रॉब्लम कितें जाता जाणा, तुमकां जाणा बाबा, ज्या वेळार मोइजेसान इस्रायल परजेक जे प्रॉमिस दिल्ले देवान त्या लँडार व्हरोसो आसलो न्हू. देवान कितें सांगलेलें, तुमकां हिऱ्या आनी माणकांची आनी दूध दितली न्हंय आसा, थंय हांव तुमकां व्हरतलो न्हू. सांगलेलें न्हू, प्रॉमिस केल्लें न्हू देवान. मागीर ती लँडाचेर थोडीच जाणां कित्याक पावली. प्रेज द लॉर्ड. आनी 40 वर्सां त्या लँडाचेर भोंवंक कित्याक लागले, भोंवडोंक कित्याक लागले. कित्याक जाणा, ज्या वेळार देव तुज्या सांगाताक आसा, तुजी हर एक आडवेकडी वाट, वांकड्यो तिकड्यो वाट्यो मोगाच्या मावणी स्ट्रेट जातात. प्रेज द लॉर्ड. परतून एक पावट सांगता, जर देव तुमच्या सांगाताक आसला जाल्यार वांकडी तिकडी जी वाट आसा मोगाच्या मावणी ती स्ट्रेट जाता. पूण जर देव तुमच्या सांगातेक ना तर स्ट्रेट वाटूय तुमकां वांकडी तिकडी जाता आनी तुमकां टायम लागता. आमेन. तुमकां जी जागा अचीव करूंक जाय ती जागा तुमी अचीव करना. ज्या जागेन तुमकां प्रॉमिस केला देवान व्हरोचें, त्या जागेन तुमी वचनात. प्रेज द लॉर्ड. देव भोगसणेदार, देव भोगसतलो, देव काकूतसार आमचे दर एक पातकां भोगसतलो. आमी जरी दर एक दिसा हात जोडून जरी लावले, जेजू म्हजी पातकां भोगस, जेजू म्हाजी पातकां भोगस, जेजू म्हाजी पातकां भोगस, जेजू तुजी पातकां त्याच मोमेंटला भोगसतलो. तितून आनी हें ना. पूण परत जर 10 मिनटान तुका जर पाताक जाताय, परत जर पाताक जाताय, तें पाताक देव भोगसतलो. पूण ती तुका प्रॉमिस लँड मेवना जी तुका तुज्या हातीन देवान दिल्ली. तुमकां जाणा बाबा, पवित्र पुस्तक ह्या भाशेन सांगता, तुमचे दर एकल्याची नांवां जिविताच्या पुस्तकार आसात. सो दर एकल्या नांवा सांगाता देवान आमकां एक जागा आमकां दिल्या. जस्ट एग्जाम्पल घे, तुमकां एक जागा दिल्या. आतां कितलीं जाणां आसा ना प्रेयराक प्रत्येकाची नांवां सांगना, पूण तुमकां वेगवेगळ्या जाणांका डिफरंट जागा दिल्या. आतां म्हजें नांव कितें आसा, राजू. सो म्हाका ब्रदर राजू एक डिफरंट जागा दिल्या. ही तुजी जागा आसा, ही जागा तुका अचीव करूंक जाय आनी ह्या जागेर तुवें पावोकूच जाय, हें टार्गेट तुवें करूंकूच जाय. हें ऑलरेडी जिविताच्या पुस्तकार लिहिलां. प्रेज द लॉर्ड. सो म्हजें पवित्र आत्म्या उद्देशी सांगणें कितें, तूं तुज्या हातीचें सक्सेस तुज्या हातीन आसा. तुजें सक्सेस तुज्या हातीन आसा. तुजें सक्सेस दुसरो कोण घडना. प्रेज द लॉर्ड. तुजें सक्सेस तुज्या हातीन आसा. कितें बरें आनी कितें वायट करूचें तुज्या हातीन आसा. हालेलुया. देव तुज्या सांगाताक आसा. आमकां दिसता देव म्हाजें करियर घडयतलो, देव म्हाका आसरो दितलो, देव म्हाका वाट दाखयतलो.
देवान ऑलरेडी तुका वाट दाखयलेली आसा. जर देवान तुका वाट दाखोवंक ना जाल्यार तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकार कशें आसा? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हटलं ऑलरेडी तुजें नांव म्हज्या हातीचेर बरयलां. जर्मियाचें पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा ऑलरेडी ताची नांव, आमची नांवां जिविताच्या पुस्तकार आसात. रेव्हल्युशन म्हणटा दर एकल्याची नांवां जी देवाची आसा तेजी जिविताच्या पुस्तकार आसा. जिविताच्या पुस्तकार नांवां म्हटल्यार दर एका नांवांक एक जागा आसा आनी ती जागा तुवें अचीव करूंक जाय. म्हजी जागा तुमी अचीव करूच्यात ना, तुजी जागा हांव अचीव करूचो ना, आनीक कोणाची जागा दुसरो अचीव करूचो ना. सो दर एकल्याची जागा पवित्र आत्म्याच्या मदतीन आमी अचीव करूंक जाय. जर्मिया म्हणटा चॅप्टर 1 वर्स 5, ज्या वेळार तू आवयच्या कुशव्यान आसलय त्याच्या आधीपासूनच हांवें तुका वेचला आनी ह्या राष्ट्रांचो संदेष्टा केला. प्रेज द लॉर्ड. सो तूं आनी हांव एक संदेष्टा जावन आसा. आमकां एक डिफरंट वाटेन देवान एक देणें दिल्या, डिफरंट आमकां एक जागा दिल्या आनी ती जागा घडये म्हजी जागा देवाची प्रिचींग करची आसतली, देवाचे उतर परगटूचे आसतलें आनी ती जागा हांवें अचीव करूंक जाय. ज्या ताकाय हांव त्या लँडाचेर पावना, ज्या ताकाय ती लँड म्हाका दिसना, ज्या ताकाय ती जागा म्हाका मेळना. तशें तुमच्या लायफान मोगाच्या बाबणे एक जागा देवान दिला. तुम्ही म्हणटाल हांव 70 वर्साचें, हांव 60 वर्साचें ना, तरी पासून एक जागा दिली आनी ती जागा तुका अचीव करूंक जाय, ती जागा तुका मेळोवंक जाय आनी त्या जागे पासून तुका काम करूंक जाय, न्हू हांव काम करचो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जिविताची जी जागा आसा ती हांव अचीव करतलो. तुमच्या जिविताची जागा आसा ती तुमी अचीव करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या जागेर पावतकूच तुमकां समजतलें तुमी कितें मिस करताले आसल्यात ते. प्रेज द लॉर्ड. सो ती जागा अचीव करा. नो कुडीच्या वंडावणेक आनी कुडीच्या अंडावणेक लागून जी आत्मेची झुजेक लागून आमी त्या जागेर पावना जाल्यार आयज तें सगळें सोडात. म्हजो देव म्हाका पुरो जालो. खंयचो प्रोग्राम नाका, खंयचें यूट्यूब चॅनल नाका. ओन्ली प्रेयर. अशें जावनी नाका ज्या वेळार प्रोग्राम पळयता त्याच वेळार रॅप्चर जाता आनी त्या वेळार तुका रॅप्चरच्या तूं म्हणटलें हांव डेली प्रेयर करता ब्रदर, पूण हांव आत्तांच 5 मिनटां हांव त्या यूट्यूब पळयतालो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं तुका केन्ना परफेक्ट करनाय, देव तुका परफेक्ट करता. सो देवाच्या आत्म्यांक कितें जाय तें तुमी परफेक्ट करात आनी देव कितें तुमकां जाय तें तुमचें परफेक्ट करून दितलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस बाबा. सो बाबा त्या आत्म्या सांगाताक धांवो नाका जो आत्मो कांय दिवचो ना. त्या आत्म्या सांगाताक धांवात जो आत्मो सदां काळ तुमच्या सांगाताक आसतलो. हालेलुया. आज तुमकां दिसता तेंच्या घरान खुशालकाय, तेंच्या घरान एन्जॉय सारकें ना. प्रेज द लॉर्ड. ती खुशालकाय जर देवा लागसून ना थोड्या दिसान वयतली, पूण तुज्या लागीं जी खुशालकाय आसा ती केन्नाच कोण काडून घेवंक, कित्याक तुज्या भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताचे परस संवसारान आसा. गॉड ब्लेस.